नमस्कार. आजच्या कामकाजाक सुरुवात करूया. आयचे तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. प्रश्न क्रमांक 2 श्री रोहन खवटे. प्रश्न क्रमांक 3 श्री गणेश गावकर. Speaker sir, question number 3A. 3A. Speaker sir, answer as per cyclostat. Speaker sir, माननीय मंत्र्यांनी जे उत्तर दिला, conversion of 33 kV overhead line to underground cabling within the jurisdiction of Kukodim Industrial Estate is under progress. म्हाका जाणून घेवपाक जाय माननीय मंत्र्या कडल्यान की ही अंडरग्राउंड केबलिंग लायन केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातली. 33 kV उरलेली फ्रॉम एल्ड्याचे न्यू कुंकळे टू इंडस्ट्रियल इस्टेट. 4 फिडरांतले 2 फिडर कंप्लीट जाला आयच्या रिपोर्टा प्रमाणे आणि उरलेले विदीन फ्यू डेज क्लियर जातले. 4 फिडर आहा आउट ऑफ 4 2 फिडर स्पीकर सर क्लियर जाला आणि 2 फिडराचे काम उरला त्या दिसांनी केन्नाय कंप्लीट जातले. माझा दुसरो सप्लिमेंटरी आसा की ड्यू टू इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन्स एवरी नाव एंड देन थंय ज्यो स्टील इंडस्ट्री आसा त्या स्टील इंडस्ट्रीचें प्रोडक्शन म्हणटा तें हॅम्पर जाता आनी ताका लागून इंडस्ट्रियल इस्टेटीक परत ब्रेकडावन जावचे न्हू इलेक्ट्रीक करंटा लागून. ते खातीर माननीय मंत्र्यांनी कितें योजना आंखली काय कितें? स्पीकर सर त्या एरियान इंडस्ट्रियल इस्टेटाक भरपूर प्रॉब्लेम आसलेले आनी जाताले. आतां जे आमी कुंकळी सबस्टेशनाच्यान दिला कनेक्शन त्याच्या भायर पयलींचे ओल्ड लायन्स आहा ओल्ड पयलींचे शेल्ड्यासून येताले ते पासून आमी मेंटेन केला आनी दोनूय कडल्यान तांकां फिडींग म्हणजे हांगासर जर प्रॉब्लेम येयलो ते सायडीन आमी फिडींग करूंक शकता. प्लस गरज पडल्यान जर दिसता जाल्यार स्टडी करून आमी तोय पार्ट अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचें प्रपोजल घालूंक शकता अशें आमचे विचार आहा. सुभाष फळदेसाय. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्याक विचारपाक जाय एक प्रपोजल आसा की कुंकळी सबस्टेशना वयल्यान 33 kV लायन एक रिवणा येवपाची ते कितें हें आसा माहिती आसा तुमकां? खंयच्यान खंय? कुंकळीम टू रिवोना, कारण रिवोना भितर दुसरी शेल्डे लायन आसा न्ही ती वारंवार ट्रीप जाता म्हणून एक हें केल्लें. न्ही म्हाका आतां रिपोर्ट ना तेचो पण आसल्यार आमी पळोवया करपाक. फुडलो प्रश्न श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. प्रश्न क्रमांक 6 श्री नरेश सावळ. 4 उरलो 4A विजय सरदेसाय. Because sir, I may be permitted to ask star LQ number 4A. 4A. स्पीकर सर, उत्तर कॉम्प्युटर शिटा प्रमाण. Because sir, the primary issue here that I would like to draw the attention of the minister is of out-of-state dentists who come up with temporary dental clinics in the coastal belt for the period of November to March. These out-of-state dentists use unethical methods like commissions to agents, touts, false propaganda, basically to entice foreigners to avail of the services there. They fleece these foreigners. We see many dental clinics in Kandoli, Kalangut area with even Russian signboards. Speaker sir, helpless patients don't know whom to complain when the treatment is wrong or when the treatment fails or when there is a case of overcharging. Now many of these clinics also entice dentists who work in the Goa Dental College to work for them in this period illegally. This is the private practice that goes on there. Now some surgeons also perform implant surgeries in these fly-by-night clinics for unaccounted cash. Now my first supplementary to you is that since I am bringing this up
in the House, will you take cognizance of these fly-by-night operators, and what action will you take against them? स्पीकर सर, एक महत्वाच्या गोष्टीकडे माननीय सभासदान आमचें लक्ष वेधलेलें आसा. इट इज अ फॅक्ट दॅट नंबर ऑफ डेंटिस्ट बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ गोवा come and practice here during the touristic period. We don't know how many of them are authorized or how many of them really possess the qualifications. तांच्याकडे क्वालिफिकेशन्स आसा की ना हे सुद्दां आमी पळोवपाची आमच्याकडे योजना ना. पूण येतात ही गोष्ट खरी, आमच्याकडे खंय रेकॉर्डूय ना. पूण म्हाका दिसता आमी जो क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट हाडटात, आमी हाडटा खूब दीस तयारी करतात, पूण ह्या असेंब्लीक आमी हाडटलेच. एटलिस्ट वी वील प्रेजेंट इट आनी डिस्कशनाक मागीर फुडल्या काळात आमी पास करुया. जाय जाल्यार मदीं ऑर्डिनन्स काडुया. पूण मोठ्या प्रमाणार डेंटिस्ट हांगा येतात, तांचेर कोणाचोच चॅक नासता. कोस्टल बेल्टानूच न्ही, काही शहरांनी सुद्दां आसात. पूण तांचेर चॅक नासल्यामुळे कितें अनर्थय घडूं शकतात. अश्यो काही केसीस मागीर डेंटल कॉलेजान सुद्दां पावतात, हे म्हज्या लक्षांत आयलां. आनी मागीर निस्तारावचे मागीर डेंटल कॉलेजीन पडटात. त्यामुळे ही गजाल जावंक जायना आनी त्यामुळे क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट येतकीर ह्या सगळ्या गोश्टींचेर कंट्रोल येतलो. आमी वी आर आफ्टर इट आनी बेगिनात बेगीन हो क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट हाडुया, जेचे वरसून हे डेंटल क्लिनिक्स आसात, प्रायवेट प्रॅक्टिशनर्स आसात, हो क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट हाडटकीर इवन प्रायवेट हॉस्पिटलांक क्वॉलिफायड स्टाफ जाय ताचेर बंधन येतले. हो एक्ट हाडटकीर स्पीकर सर, इवन जो काही एलिगेशन्स आसा गव्हर्मेंट दोतोरांचेर प्रायवेट प्रॅक्टीस करतात म्हणून ताचेर बंधन येतले. क्वॅक जे असतात, फटींग असतात, तांचेर कंट्रोल येतलो. त्यामुळे बेगिनात बेगीन आमी हो एक्ट हाडटले. स्पीकर सर, डेंटल क्लिनिकां जी आहात, खंय सिटीनी धर नाल्यार कोस्टल बेल्टान धर, खूब डेंटल क्लिनिकां रेजिडेन्शियल एरियेन असतात. आनी ती अशी आसा, कित्याक पयलींच्या तेंपाचे बरे डेंटिस्ट पसून कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटानूच करता अशें ना. सो क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट बील जेन्ना तुमी हाडटले, ते तुमी ताजे इट्स वर्किंग विल बी विथ रेट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट और विथ प्रोस्पेक्टीव इफेक्ट, एंड हाऊ विल यू प्रोटेक्ट गोवन डेंटिस्ट or Goan establishments who have been working over long period of time, or will they have to shift premises because of all this? कित्याक तातूंत आनी हांव जेन्ना म्हणटा की भायले लोक येवन हांगा करतात ती क्वॅकरी, जी इल्लिगल मेथड्स करतात, तांचेर चॅक हाडटना स्थानीक लोकांचेर त्रास जावपाक जायना. हे तुमी कशें हें पळयतले? स्पीकर सर, म्हाका दिसता विथ इम्प्लिमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट, natural checks would come over the outside dentist. Now, how do you protect the locals? आणि ऑब्वियसली भायल्याचेर जसो चॅक आयलो की ऑब्वियसली इट विल बी एनकरेजिंग द लोकल डेंटिस्ट. कितें आतां खूब कडेन अशें आसता की क्लिनीक इज इन अ रेजिडेन्शियल एरिया, इट इज नेसेसरिली नॉट इन अ कमर्शियल एरिया. सो मागीर थंय जर एक क्लॉज आसलें की तुवें कमर्शियल करपाक जाय, सो दॅट डेंटिस्ट हॅज टू शिफ्ट टू अ कमर्शियल एरिया, वीच मे नॉट बी पॉसिबल फॉर गिवन द इन्फ्रास्ट्रक्चर, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस. सो स्थानीक लोकांक प्रोटेक्शन मेळपाक जाय, हें तुमी कशें दवरतले मनान? स्पीकर सर, प्रोसिजर स्थानिक- आता सांगू शकचे ना न्ही. स्थानिक डेंटिस्ट, स्थानिक प्रॅक्टिशनर्स, अन्य दोतोर सुद्दां हांची काळजी तातूंत आमी घेतात. पूण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पेशंट्स. आतां खूब कडेन गजाली पेशंटाचेर अन्याय जाता, आजनेऱ्यो जातात, काही लोक क्वॉलिफायडूय नासतात, पूण आमचो एस्टॅब्लिशमेंट क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट इन प्लेस नासल्यामुळे ह्यो गोष्टी जातात. ह्या सगळ्या गोष्टीची आमी काळजी ह्या बिलान घेतात आनी एक्ट बेगिनात बेगीन हाडटले. स्पीकर सर, डेंटल कॉलेजीन तुमी रोटेशनान डीन चेंज केल्लो आहा. आतां डेंटल कॉलेजीचे इल्लिगल प्रॅक्टिशनर्स जे इल्लिगल प्रॅक्टीस करतात, तें तुमी मान्य केलां की अशें जाता म्हणून, आनी तांचेर एक्शन हाडूंक जाय, तांचेर आळाबंद हाडूंक जाय म्हणून.
आतां डेंटल कॉलेजी कडेन मोबायल डेंटल व्हॅन्स आहा ताजें यूज कितलो जाता फॉर एग्जाम्पल आतां जेलान तुमी ती चड करून प्रिजनरांक भायर हाडटात गव्हर्मेंट भरपूर पयशे मोडटा तांकां भायर हाडून डेंटल कॉलेजान तांचे दांत चॅक करपाक तुमी परमिशन घेतिल्लें आहा जे विच आय एम अवेर टू गो इन टू द जेल एंड गिव देम सर्वीस बाय दीस मोबायल डेंटल व्हॅन्स सडा जेल तुमचे कडेन परमिशन ना हें म्हजो आनी एक खंयच्या क्वेश्चनान म्हाका आन्सर आयिल्लें आहा सो हें जें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेंटल कॉलेजी कडेन आहा ताजो ऑप्टिमम युजेज जावपा खातीर इन स्पायट ऑफ दीस रोटेशन दॅट यू हॅव डन हाव यू वील अचीव इट एंड वेदर यू वील डू इट अंडर अ फिक्स पिरियड ऑफ टायम स्पीकर सर मातसो क्वेश्चन वेगळो जरी असलो तरी हांव आन्सर करता आमचे मोबायल डेंटल क्लिनीक जे आसा ते इट इज अवेलेबल फॉर स्कूल्स हायर सेकंडरी कॉलेजीस आणि मेनी एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आफ्टर गेटिंग प्रायर परमिशन अवेल द बेनिफीट ऑफ दीस खंयचे कोणाक जर आवश्यक आसा जाल्यार ताणें एप्लाय करतकीर मेळटा ताचे हांवें फावर घालची गरज ना दे प्रोवायड द सर्विसीस पवन खंवटे स्पीकर सर हातून एक दिश्टी पडटा की जे फॉरेनर्स येता नॉर्मली फॉरेन टुरिस्ट एवरी इयर तातूंत खुबसो सेक्शन पर्संटेज ऑफ पीपल कम हियर एंड अवेल मेडिकल फॅसिलिटीज स्पेशली इन डेंटिस्ट्री इन दीस कोस्टल बेल्ट आनी हातूनच हेंच अट्रॅक्शन घेवन हे भायले डेंटिस्ट चडशे येतात हांगा सब क्वेश्चन बी पयलो जाल्यार तुमचो डेटा हांगा मेंटेन जायना डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डू नॉट हॅव एनी डेटा ऑफ द डेंटिस्ट हू आर हॅव्हिंग ऑपरेशन्स अंडर म्युनिसिपॅलिटी ऑर पंचायत वेर इन दीस सेम क्वॅक्स म्हणटू नाल्यार डेंटिस्ट म्हण नाल्यार खंय घेवन जे सर्टिफिकेट घेवन येतात they take a NOC from a municipality or a panchayat and start their operations temporary घेवन हाज्या खातीर एक म्हणल्यार will you start हे तुमी एक्ट हाडटा बरी गोष्ट आसा पण in the meantime will you send a circular to the panchayats asking them for the data or will a drive be considered where at least the existing people who are there under every panchayat or municipality body the data can be compiled so these type of issues can be handled faster now the brand गोवा म्हणून एक वाटेन टुरिझम स्टार्ट करता आणि असले फॉरेनर येता गो बॅक विथ अ रॉंग मेसेज की हांगा डेंटिस्ट्री सारकी ना म्हणून बिकॉज ऑफ सम पीपल हू आर नॉट कनेक्टेड टू गोवा स्पीकर सर जो धोको बाब रोहन खंवटेन सांगलो ही गोष्ट खरी आहे धोके अनेक आसात आणि त्यामुळे क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट इज ओनली द आन्सर टू इट आणि वी नीड टू ब्रिंग इट एज अर्ली एज पॉसिबल आम्ही ह्याच अधिवेशनान किमान प्रेझेंट करपाचो तरी आमचो प्रयत्न आसतलो आणि विच हॅज टेकन केअर ऑफ ऑल दीज इश्यूज पंचायतींक जाय जाल्यार इन्फॉर्मेशन मागूं येता पण दॅट वीड नॉट सर्व अवर पर्पज आय बिलीव फिल्टरिंग तरी स्टार्ट जातले वी विल नो हू आर लोकल्स हू आर आउटसाइडर्स दॅट कुड बी डन न्यू क्वेश्चन Because I may be allowed to ask question number 5B. स्पीकर सर उत्तर छापील कागदाप्रमाणे Because sir, this is about salaries of sarpanches and panches and other stuff. Speaker sir, sarpanch पडे हाय ते they do income certificates, they do divergences, जायते करतात ते. In that bargain, they go for inspections, they go for other follow-ups. It becomes a full-time job. So what I have my first question, Speaker sir, is it emoluments? Because I think I have asked whether it is salary paid. Do you pay salary or do you pay emoluments? ताका टर्म सॅलरी असोच शब्द वापरलेलो आसा पयलीं पासून पण पळोवपाक रक्कम पळोवंक गेल्यार इट डजंट लूक लायक सॅलरी इट इज जस्ट द एम्युलमेंट आय वूड से Speaker sir, at least this time I have got an answer. In fact, Sadan Chief Minister म्हणटा हांव question सारकें but at least he was wise enough to answer. म्हणजे at least he let wisdom prevail upon him. It was a good, Speaker sir. स्पीकर सर One second. ह्या फावटी ताणें बऱ्या शब्दान विचारले बऱ्या भाशेन विचारले बऱ्या आवाजान विचारले Speaker sir.